ದುಡ್ಡು ಕೋರ್ಕ ದುಡ್ಡು ಕೋರ್ನು ಗಮ್ಮತ್ ಕೋರ್ಕ ಅಮುನ್ ದಿಸ್ತ आमका बट एक पॉइंट येत की ते दुड्ड कोरनु ही आमके एक समाधान असना दिस समथिंग मिसिंग इन लाईफ. सो अल्टिमेटली आमगेल फोकस चेंज जाता कसं सगळ्यात मागिरी कसले केल्यार आमकां खुशी जावं तेदन मात्र आमी करचे ते खुशी जाल्ले वस्तू मात्र करचे आमी नाही इल्ल्यारी मेकॅनिकल लाईफ जाता ना गड्डव किश काम करता रावता पळय तेशी जाता आमी. सो अल्टिमेटली एक पॉइंट अशी येता आमगेल की कसं आमकां कसं केल्यार आमकां खुशी मेळटा की ते आमी करचे. सो आज ते कशी आमकां हाऊ कॅन वी बी हॅपी कसं केल्यार आमकां खुशी मेळटा म्हणून ते आमी आयच्या सेशनात डिस्कस करतलींची. ताचे फुडें मंगलाचरण दुखून शुरू करूया. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. गोविंदाय नमो नमः. गोविंदाय नमो नमः. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील प्रभुपाद उडगासकोरनु आमगेले गुरुवर्याक पुरा उडगासकोरनु आयचे सेशन आमी शुरू करूया. सो आमगेले पुरा जीवनान तो आमी कसो प्रयत्न करचे हाऊ टू बी हॅपी या एक क्वेश्चन मार्क आस पळय कशी ते हॅपी कशी आमी हॅपी जावेत ते आमी आमकां सांगच्याक आज आमगेलो टस भक्तीन अंकिता वेटेकर. तुम्ही सगळा के पळोवन आसा पुरो लास्ट सेशनान तू तिने चॅन्टिंग केलेले. सो आणि महेश वेटेकर आणि महेश वेटेकर प्रभुजी आणि पूजा वेटेकर माताजी इल्ले धू आणि पूजा वेटेकर माताजी मस्ती ऍक्टिव्ह आमगेल भागवत पुराण कोंकणीन तू विंगड विंगड वेदिकेत इन्वॉल्ड आसाची भजनीन तू इन्वॉल्ड आसाची अँकरिंग करताची टोटल ऑल राउंड तांगेल इन्वॉल्वमेंट आसा. तशीची अंकिता आमगेले मस्ती पुरो प्रोग्राम्स आहात मुखार येता आसा. ಸ್ವಲ್ಪ महिना पुढे आम्ही किड्स स्पेशल केलेले फॉर जन्माष्टमी तांतू अंकिता प्रतीक्षा पृथ्वी हांनी 3 जणांना पुरा हँडल करून इट वॉज अ मॅसिव्ह सक्सेस हांनी पुरा पळोवन घेतले. सो अंकिता आज आमकां या विषय सांगून येता आसाची शी इज अ B.Ed शी इज अ टीचर आणि बँगलोरा काम करता आसाची. मस्ती पॅशनेट आणि कसं करता की भारी पॅशनेट जान करताची व्हेरी सॉफ्ट स्पोकन गर्ल
आजी त्यांनी आमकां सांगू येता सची प्लीज कम फॉरवर्ड अंकिता. हरे कृष्णा, प्लीज एनलाइटन अस. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी, मस्त मस्त धन्यवाद. मस्त चंदकन तुम्ही मेल इंट्रोडक्शन केला. सक्कड मालगड मिगल नमस्कारू. आणि भागवत पुराण कोंकणी नमक अवकाश दिला मस्त मस्त धन्यवाद. आयच्या मिगेल टॉपिक असं, हाऊ कॅन आय बी हॅपी. मिगल नाव अंकिता वेटेकर म्हणून. माताजी स्क्रीन दिसतस बा? दिसतस पूजा. आय एम सॉरी अंकिता, बट स्लाइड दिसना बा? नाही, करेक्ट असं. व्हॉट डू वी से प्रवीण प्रभू, इट शुड बी ऑन द स्क्रीन राईट फुल. तसं म्हणता का? प्रेझेंटेशन मोड आलो तुम्हाला येस, स्लाइड्स दिसतात. प्रेझेंटेशन मोड. हा प्रेझेंटेशन तू घाला. नाही तुम्हाला पीपीटी दिसते. ओके, फ्रॉम करंट सिलेक्ट कर. हां, कंच्यात आता ना आम्ही पीपीटीचे दिसते सर. आता स्टील तुम्ही स्टॉप शेअर करून इकडे शेअर करता. हा. आता दिसतोस की? येस येस. ಸೊ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಸ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಹಂಗ ನಮ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಅಸ इंडिव्हिज्युअली हांव कशी हॅपी आसता म्हण. मिगल पॅरंट्स कशे हॅपी आसत, मिगल फॅमिली, मिगल रिलेटिव्स, मिगल बहिणी, मिगल फ्रेंड्स कशे हॅपी आसत म्हणे. आमगेल एम आणि आमगेल फोकस आजच्या सेशनाच्या हाव इंडिव्हिज्युअली हाव कॅन आय बी हॅपी. सो आम्ही प्रभुपादाल वर्षा दुखून सूर करा. Happiness, it is our experience that happiness derived from material enjoyment that is not permanent. So material enjoyment, materialistic जावन असल्यारी कंचे कसले थिंग्सा अटॅच जावन असच्या, कसले कंचे पर्सना अटॅच जावन असच्या, आमगे सराउंडिंग अटॅच जावन असच्या, कंचे सिच्युएशन अटॅच जावन असच्या नजमी. फॉर एक्झाम्पल आम्ही लेखताची म्हाका आतां काम मेळका म्हण. सो काम मेळटा. नेक्स्ट म्हाका अशें दिसता म्हाका प्रमोशन मेळका म्हण. हां, नेक्स्ट प्रमोशन मेळटा मागीर हांव हॅपी जाता म्हण. नेक्स्ट हांव लेखता मागीर म्हाका आतां 10 लाख पर मंथ मिगल सॅलरी आसका म्हण. हां, सो 10 लाख पर मंथ मिगल सॅलरी जाता. नेक्स्ट मिगल डिझायर आसता मिगेल घर जेवका म्हण. सो अशें आमगेल बॅक टू बॅक आमगेल डिझायर्स जता आसताची. सो आतां घर जालें की मागीर आमकां चेडूं जेवका, चेडवान खुशयेर आसका. अशी आमगेले थिंग्सा वयरी, मेटिरियल्सा वयरी, जना वयरी, सिच्युएशना वयरी आमगेले डिझायर आमगेली अशी जता आसता. ह्या डिझायर जालें की नेक्स्ट डिझायर फुलफील जावका. अशी आमी मेटिरियलिस्टिकली अटॅच जावन आसताची. अशी आमी आसच्या नज. ताकि पूरे मेटिरियल हॅपीनेस इज ओनली शॉर्ट लिव्ड. त्या भरी फॉर द टाइम बिंग असता. त्या परमनंट नाही म्हणून आमकां अर्थ जग. Happiness in Krishna consciousness. Srila Rupa Goswami has analyzed the different sources of happiness. So त्यांनी तीन into categorize केला happiness आक. First one is derived from material enjoyment, materialistic कशी जाऊन happiness आम्ही derive करीत हांव explain केला. मागीर second one is happiness derived from identifying oneself with the supreme Brahman. सो हांव अशी असल्यार हांव हॅपी जाता, सुप्रीम ब्राह्मणशी जावन असल्यार हांव हॅपी जाता. This is also not true happiness. Third one is happiness derived from Krishna consciousness.
आयचे आमी सेशन अंतू हाऊ कॅन आय बी हॅपी थ्रू कृष्णा कॉन्शियसनेस. This is the focus of our session today. I'll be explaining this throughout. So there are basically three types of happiness. Shri Krishna Arjunak Sangtaji. Three kinds of happiness in which the embodied soul rejoices and can even reach the end of all suffering. है कसं असाची? Sattvic or pure happiness, Rajasic or result oriented happiness, Tamasic or slothful happiness. So the first one is sattvic or pure happiness. The word itself says sattvic or pure happiness. Malari discipline असचे, लायफांत एक प्रॅक्टीस असचे, डेली जपा करचे, एक डिसिप्लिन जावन आसुका, तेजे डेली प्रॅक्टीस करका. इनिशियली ते आमकां एक पॉयझनशी दिसता. कशी पॉयझनशी दिसता? इनिशियली आमी जपा सुरू करता, ओ आतां हांव इतले टायम डिवोट करता वे जपा खातीर. आतां मिगल डेली शेड्यूल लागू करून इतले वेळ हांव जपाक डिवोट करता. सो त्या एक मात्यंत असता. मागीर ओ डेली करता वे म्हूण एक मात्यंत असता. इनिशियली त्या मस्तू टेंशन जाता, हो आतां जपा वे करता वे, मागीर कीर्तन वे करता वे, देवस्थानाक वचका वे म्हूण इनिशियली अशें दिसता. स्लोली त्या आमकां पॉयझनशी दिसता आसूचे, ते स्लोली त्या आमगे लायफान तूं कशी नेक्टर स्प्रेड करता म्हूण मागीर आमकां कळटा. आमी इनिशियली मस्तू नेगेटीव जावन आसताची, मस्तू कसली असल्यारी नेगेटीव एनवायरमेंटची जावन आसता. मागीर आमकां स्लोली आमी कशी पॉझिटिवांत आमी चेंज जाताची, कशें आमगे सरावंडींग पॉझिटीव जाता, कशी आमी देवाल भक्ती सूर जाता, कशी आमी चांग उलूचे सूर करताची, ह्या पुरे आमी स्लोली आमगे लायफान चेंज जाता आमी पळयताच की एक्चुअली आमकां इनिशियली कसं पॉयझनशी दिसता आशिल्लें, एक्चुअली इट इज स्प्रेडिंग नेक्टर इन आवर लायफ म्हणून. सो आमगेल फोकस, आमगेल एम आसका टुवर्ड्स सात्विक और प्योर हैप्पीनेस. Second one, Rajasic or result oriented happiness. The word itself says result oriented happiness. मला कसं result oriented happiness म्हळ्यार तेंची materialistic happiness. ह्या जाल्यारी हांव हॅप्पी जाता, मिगल that desire fulfill जाल्यार हांव हॅप्पी जाता, म्हाका आजी 100 out of 100 मॅथ्सान म्हळ्यार हांव हॅप्पी जाता. सो हांव रिजल्टा मागशी आसा, हांव मिगल नेक्स्ट डिझायर कसो फुलफील करचें म्हूण ताजी मागशी आसा. इनिशियली ते नेक्टरशी जाता, हां यार डिझायर फुलफील जालें, नेक्स्ट डिझायराक वचचें, अशी जाता आतां मागीर होगून पॉयझनशी जाता. इता म्हळ्यार वी आर ओनली थिंकींग अबाउट नेक्स्ट डिझायर कसो फुलफील करचें म्हूण हेंच आमगेर माथ्यांत चलता आसता. ताका हें आमगेले एम असचें नज, हें आमगेल फोकस असचें नज. वी आर नॉट लुकिंग फॉर बीइंग मेटेरियलिस्टिक, वी आर लुकिंग फॉर हॅविंग eternal bliss. So this is not the happiness we are looking for. Next, tamasic or slothful happiness. This says that आमी लेजी जावन आसचे, ಸ್ವಲ್ಪ वेळ न्हीद काडा. एक आजी 8 घंटे न्हीद काडल्यार हांव हॅप्पी जावन आसता, मिगे लायफचे दीस प्रोडक्टीव जावन आसता म्हूण आमी लेखताची. आमी 8 घंटे काडू, 10 घंटे काडू, 4 घंटे काडू, आमी हें आलोचन करचें ना जे आमी कितले रेस्ट केला, कसं केला म्हूण. आमगेल फोकस आमगेल लायफाचे उद्देश आसता आमी कशें आमगे लायफाक प्रोडक्टीव करीता म्हूण. हांव आजी बैसनीची, आजी हांव फूल दीस राबून आशिल्ली म्हूण हेंच आलोचन करता नेगेटीव थॉट्स आमी मात घालचे कशी आमी आमगे लायफाक प्रोडक्टीव करचे पडू काय. ह्या टायनी सेन्स ऑफ प्लेजर मागशें आमी धांवच्या नज. सो आमी हांगा तामसीक हॅपिनेसाक फोकस ना करचे नज, राजसीक हॅपिनेसाक फोकस करचे नज. आमगेल फोकस आसका ओनली सात्विक और प्योर हॅपिनेस. इन द तंत्रशास्त्र लॉर्ड शिवा सांगताची तेंगेल बायलीक एक मनुष्याक हॅपिनेस मेळका म्हणजे एक मनुष्याक एटर्नल ब्लिस मेळका म्हणजे त्या मनशांनी श्रीकृष्णा लोटस फिटाक समर्पण जावन आसुका. ताणें तेंगी लायफान तूं कृष्णा डिवोटी जावन आसका, प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस तेंगेलंत आसका, चवळ त्यांनी कृष्णाक समर्पित करीत.
they can become one with the Lord. तांकां पुरे perfections कसं परे त्यांनी desire करताची ते पुरे त्यांनी achieve करीत म्हणून Lord Shiva also says. So appearance of happiness and distress. Appearance अंतु आतामका अशी सेन्स जाता की म्हाका आयचे दिसान तूं मिगेला मस्त दीस प्रोडक्टीव आशिल्ले पायचे दिस हांव कसो करचें म्हण हेंची मेटेरियलिस्टीक हॅपिनस म्हाकशी आसताची एके मिगल आयचे दिसान तूं मिगल कार बंद पडल्या म्हणला हेंच मेल मातन गुंता आसता आनी दॅट वील अफेक्ट मी हें आमी अफेक्ट करच्या जावच्या दिवच्या नज कसले आमकां हॅपीनेस आसल्यार आमी ताका सेलिब्रेट करताची आमी ताका स्प्रेड करता सगळ्यांक वचून सांगताची तेंची आमगे लायफान कसले डिस्ट्रेस असल्यार मस्त बेजार पावताची आनी आमी ताज्या आलोचनान तूं आसताची ह्या पुरे आमी हॅपीनेस एके डिस्ट्रेसाक आमकां अफेक्ट जावच्या दिवच्या नज आमी जस्ट सर्वीस टुवर्ड्स द लॉर्ड करता राबक ह्या सो कॉल्ड हॅपीनेस एंड डिस्ट्रेस म्हाकशी धांवच्या नज कशी सिजन्स चेंज जाताची आज विंटर आसता 15 डेजान तो समर येता नेक्स्ट म्हयनो रेनी सीजन आसता कशी सिजन्स चेंज जाता आसताची की तशीची डिस्ट्रेस येता हॅपीनेस येता वताची येताची वताची दीज आर ओन्ली शॉर्ट लिव्ड आनी ताका आमी आमकां अफेक्ट जावच्या दिवच्या नज आमी आमगे लायफान तूं डिवोशनल सर्वीस दवन घेवका प्रेम भक्ती दवन घेवका ह्या पुरे हॅपीनेस आनी डिस्ट्रेसा दुखून आमी डिटॅच जावन आसुका कसली सॅडनेस कसले सॉरो आमगे लायफांत आसल्यार आमी ताका फेस करता आमी ताका टॉलरेट करता आनी आमकां त्या स्पिरिच्युअल पोजिशनांत अचीव करचे एकच आमगे लायफाच गोल आसता आनी स्पिरिच्युअल पोजिशन अटेन करता म्हणल्यार आमी कंटिन्युअसली डिवोशनल सर्वीस रेंडर करता आसुका त्या पातार मुखार वता आसुका To attain devotional service to Krishna without deviation means engaging oneself in the 9 processes. The 9 processes asachi kanchantу amka devotional service antu आमी मुखार वचीत आमी देवाला आयकुचे जप आयकुचे मंत्र आयकुचे महामंत्र आयकुचे कीर्तन आयकुचे सेकंड वन इज जप करचे थर्ड वन इज देवाक उडगास करचे केन्नाय देवाक उडगास करता आसुचे फोर्थ वन इज देवाल सेवे करचे फिफ्थ वन इज वर्शिपिंग द डेटी इन द टेम्पल देवस्थाना वचून देवा पांय पडचे सिक्स्थ वन इज घरांत देवाक उडगास करचे देवा पांय पडचे सेवेंथ वन इज कॅरिंग आउट द ऑर्डर्स तेंगेल ऑर्डर फॉलो करचे सेवेंथ वन इज आमी तांकां आमी तांकां आमगेल फ्रेंड म्हणून लेखचे तांणी आमगेल फ्रेंड म्हणून आमी तेंगेला उलोवचे तांगेल भक्ती करचे आनी लास्ट वन इज आमी तांकां समर्पण करचे सॅक्रिफायस एवरीथींग फॉर लॉर्ड कृष्णा सो ह्या 9 प्रोसेस फॉलो केल्यार आमी आमगेल डिवोशनल सर्विसाच्या पातांतू मुखार वताची So happiness derived from pure devotional service is the highest because it is eternal. आमी देवाल उडगास केल्यारी देवाल भक्ती केल्यारी प्रेम भक्ती केल्यार देव केन्नाय विसरना देव केन्नाय आमगेल्या भक्तीक उडगास दवन घेता केन्नाय आमकां चनुकून पळून घेता सो आमी डिवोशनल सर्विसाचे एम आसूं आमकां द क्रायींग ऑफ बेबी निमाय हांगे एक स्मॉल एक स्टोरी आसा सो निमाय म्हणून सगळ्यांक गोत आसतले चैतन्य महाप्रभू सान आसतना तांकां निमाय म्हणटशिल्लीची सो तेंगेले अम्माल नांव सची माता म्हणून आनी तेंगेले अन्नाल नांव जगन्नाथ मिश्रा म्हणून ते चेडूं चंदकोन आसता मागीर कडेरी ते चिके कसकी बेजारार आसता मागीर होगर ते मस्त रडचे सूर करता मस्त काळ जाता मस्त दीस जाता त्या चेडूं रडता आसता सची माता वचून निमगेताची सगळ्यांक गुरुतशिल्यांक वचून निमगेताची कसो करचे चेडूं रडचे करा ना कसो करचें सकट तांणी उपाय ट्राय करून जाता
सकड रेमेडी सोल्यूशन पूरे त्यांनी ट्राय करून जाता कसलय त्याच्या डाक रडचे राबूच्याक साध्य जायना कसं करच्या म्हणून आलोचन करता आसताची मागीर त्यांनी लागता एक फावटी डॉक्टर लागीं दाखोवया म्हणून कविराज म्हणून एकलो डॉक्टर आसता तांकां आपयताची डॉक्टराक एग्जामीन करचें सांगताची डॉक्टर चेक करता एग्जामीन करता चेडाक डॉक्टर म्हणटा चेडू समज कसलेय जायनी म्हणून मागीर तांकां अर्थूय जायना चेडाक चेडू हेल्थ वायज समजल्यार कसं करचें चेडाक कंसोल करच्याक कसो करचें म्हणून पुरे प्रयत्न करता आसतना कसले तांकां रेमेडी दिसना मागीर एक दीस तेंगेले नेबर्स आसतात ಸ್ವಲ್ಪ लेडीज आसताची ಸ್ವಲ್ಪ बालमनशां आसताची त्यांनी येताची त्यांनी येवन सांगताची आमी हांग चेडू रडता आसतना आमी चिके जप करून ताका शांत करच्या पळयताची म्हणून जप करच्याक सूर करतना हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल म्हण 4 फावटी सांगताची मागीर हरे कृष्णा महामंत्र म्हणताची हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे म्हूण हरे कृष्णा महामंत्र म्हणताचे हे सांगले कूडले चेडू रडचे राबयता आनी चेडू होगूर होगूर रडता आशिल्ल्यार खुशीर आसता हांसता आनी हांसता हांसता मागीर होगूर होगूर पळयता आसतना सकड एकदम शॉक जावन आसताची इतले वेळ रडता आशिल्लो मू आत्तां हॅप्पी आसा खुशीर आसा म्हणून सकड पळयताची मागीर ಸ್ವಲ್ಪ वेळा पळयता पळयता इतले चेडू खुशीर आसता म्हळ्यार तेजे सानसान हातांनी क्लॅप करचे सूर करता ते कीर्तन एन्जॉय करचे सूर करता महामंत्र एन्जॉय करचे सूर करता तितले ताका खुशी भोवन वता सकड जण्या पळोवन एकदम आश्चर्य जावन वताची आनी त्यांनी हॅप्पी जाताची अयो चेडू इतले काळ रडता आशिल्लो मू आतां हॅप्पी जावन आसा म्हणून सकड खुशी पावताची मागीर होगूर होगूर ते बालमनशांगेर वेळ जाता घरा वचचे तांकां आतां घरा वचका म्हणून त्यांनी कीर्तन पुरे मागीर राबून आनी घरा वचा म्हूण बास सरताची तेंगेले कीर्तन पुरे सामानांनी पॅक करून घरा वचचे म्हूण बास सरतना ते चेडू वापस हडहडानी रडचे सूर करता तवळ त्या बालमनशा अयो वापस चेडान रडचे सूर केल्या म्हूण वापस येताची वापस येवन नाका नाका चेडान रडचे नाका ताका कंसोल करा ताका समाधान करा म्हणून त्यांनी वापस महामंत्र म्हणच्या सूर करताची जपा म्हणच्या सूर करताची कीर्तन करच्याक सूर करताची अशी करून चेडाक शांत करच्याक समाधान करच्याक पळयताची वापस चेडू खुशीर आसता वापस चेडू शांत जाता वापस सकड समज जाता मागीर सगळ्यांक कळटा ह्या चेडाक शांत करता म्हणजे एकच सोल्युशन आसचें महामंत्र जप करचे देवाल नामस्मरण करचे कीर्तन म्हणचे म्हूण सो कशी गोत असो बेबी निमाय म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू सान आसतना तांकां बेबी निमाय म्हणटशिलीची म्हणून सो त्यांनी तवळ दुखूनची देवाल जप करचे आनी पुरे सूर केला होली नेम चॅन्ट करचे पुरे सूर केला ही शोड दॅट नथिंग कूड मेक हिम हॅप्पी and stop crying except the chanting of the holy names. तवळ दुखूनच आनी ताजे इम्पॉर्टन्स स्प्रेड करचे सूर केला हाजेन आमकां कसो अर्थ जाता म्हळ्यार अनडाउटेडली आमी देवाक प्लीज करीत कशी देवाल जप करून सो टेक अवे फ्रॉम द स्टोरी कसं म्हळ्यार देवाले नांव घेवचें जप करचें ताजें इम्पॉर्टन्स कितलो आसा म्हण तें आमकां कितलें पीस दिता इंटरनल पीस दिता आमकां इंटरनल हॅप्पीनेस दिता तें आमकां इंटरनल पीस आनी हॅप्पीनेस कशी दिताची त्या देवाकूय मस्त जॉय दिता त्या देवाकूय मस्त हॅप्पीनेस दिता आनी आमकां स्पिरिच्युअल ब्लिस मेळटा So to please the Lord and to find true happiness, we must sincerely engage in the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. सो आमी देवाकेने निमगून घेवका की आमकां शक्ती दिवका देवानी
आनी काही आमी डिवोशनल जर्नींत मुखार वच्च्याक आमी डेली नाम जपाप डिसिप्लिन आउट करच्याक, डिटर्मिनेशन फोकस आउट करच्याक आनी डिस्ट्रॅक्ट जावच्या नज्यो, डिस्टर्ब जावच्या नज्यो मेटिरियल थिंग्सांनी म्हूण आमी केन्नाय देवाक मागून घेवका आनी हातूंच आमगेल एम आसूं का फोकस आसूं तेवळ आमकां ट्रू हॅपिनेस ट्रू पीस मेळटा. A quote from Shastra: in this age of Kali, there is no other way for spiritual progress. So, Shastrante Sangtachi, there is no other way for spiritual progress other than taking the chanting the holy name of the Lord. Holy name घेतल्यारी chant करता असल्यारी महामंत्र म्हणता असल्यारी जप करता असल्यारी कीर्तन करता असल्यारी आमी आमगे स्पिरिच्युअल जर्नी डिवोशनल जर्नी तू मुखार वताची आणि दिस इज द डायरेक्ट मीन्स ऑफ कनेक्टिंग विथ द लॉर्ड. सो आमकां अल्टिमेट वेल्थ एटर्नल हॅपिनेस हें पुरें आमकां जेवका म्हणजे भगवद्गीतान तू सांगून आसा भक्ती आनी प्रेम भक्ती हेंची दोनी हेंची एकांनीची आमी त्या फुलफील करीत. सो आमी हॅपिनेस विथीन पळोवका आमी आपणा कशें हॅप्पी करीत म्हूण त्या आमी मेन फोकस आसता. सो कशी एक ओशनान तूं पूरे रिवर्स एकर दुखून एक रिवर फ्लो जाता एकर दुखून एक रिवर फ्लो जाता एकर दुखून एक रिवर फ्लो जाता फ्लो जावनूच त्या पुरे वॉटर ओशनांत येताच जाल्यार केन्नाय त्या ओशन ओवरफ्लो जायना. इट डज नॉट गेट डिस्टर्ब त्या डिस्टर्ब जायना त्या अनडिस्टर्ब्ड ॲज इट इज कशी असती तशी असतात तशीची ॲज अ पर्सन आमी अनडिस्टर्ब्ड आसता. मेटेरियलिस्टीक हॅपिनेस येताची वताची डिस्ट्रेस आमगे लायफांत येता ಸ್ವಲ್ಪ टायमा खातीर आसता वता आमी ताका फेस करता आमी ताका आमी डिस्टर्ब जावच्या न्हय. आमी आमकां लायफान तूं पीस अचीव जावका म्हणजे आमी हें करता तीच हें करच्या कश्ट आसता विथ लायफ वी लर्न ऑल दीस आनी ह्या डिझायर म्हाका धांवचें त्या डिझायरा म्हाका धांवचें हें पुरें आमी करचें न्हय. हें हॅपिनेस डिस्ट्रेस हें पुरें टेम्पररी हें पुरें कसलें परमनंट न्हय. डिवोशनल सर्वीस मुखार वता आसल्यार मात्र दॅट इज द ओनली थिंग वीच वील स्टे परमनंटली कित्याक की देव आमकां केन्नाय विसरना. देव आमगेली भक्ती केन्नाय उडगास दवरून घेता. सो आमी सॉरो पुरें आमी फेस केल्यारी तातूंत आमी बुडून वचच्या न्हय ताका फेस करता मुखार वचका. सो आमी केन्ना एक्टीव जावन आसका आमी विथीन आवर सेल्स आमी रिजॉयस करता आमी मस्त फोकस जावन आसूं का आनी आमगे स्पिरिच्युअल जर्नींत आमकां मुखार वचका म्हणजे डिवोशनल जर्नींत मुखार वचका म्हणजे कीर्तन करता आनी आमी जपा करता. आमी केन्ना भागवत पुराण भागवतम वाजयताची आमी केन्ना भगवद्गीता वाजयताची इनिशियली आमी पर्पोट वाजयताची तेजी मिनींग वाजयताची आमकां ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ अर्थ जाता. मागीर मागीर ॲज वी गो फॉरवर्ड इन आवर स्पिरिच्युअल जर्नी आमकां कळटा की अच्छा हाजी विशय हाजी मिनींग कितले डीप आशिल्लो म्हूण स्लोली स्लोली आमकां कळटा. तशी आमी केन्नाय मुखार वता आसूं का आमगेल फोकस आनी आमगेल एम केन्नाय डिवोशनल जर्नीन मुखार वचचें देवाल उडगास करचें आनी डिस्टर्ब कशें जेवचें न्हय म्हूण हेंच आमगे लायफाच फोकस आसता. हाजे हटून हांव एंड करता. मस्त मस्त धन्यवाद. भागवत पुराण कोंकणीन म्हाका अवकाश दिल्याक मस्त मस्त धन्यवाद. सकड मालगड्यांक मिगल नमस्कार. हरे कृष्ण. Hare Krishna, Ankita. Thank you so much. Wonderful presentation. So actually, आम्ही जीवनांतू वस्तूंतू आम्ही आमगेले खुशी सोदिता रक्ताची मोबाईल हायले कार घेतले तांतू आम्ही आमगेले खुशी सोदिता असताची. बट वॉट वी फॉरगेट इज की त्या खुशी आमकां डेफिनेटली त्या खुशी मेळटा कोणा जेवो
I have been in this journey for the last 10 years. आताही नऊ मोबाईल असताना म्हाका खुशी असता. अशी ना की खुशी मेळना म्हणून, खुशी मेळटा. बट द थिंग इज त्या खुशी पळय इट्स फॉर अ शॉर्ट ड्युरेशन. एक दीस दोन दीस केदन तार ताजे फीचर्स मोबायलाचे नव फीचर्स कळना की तेदन तार एक नमुना एक्साइटमेंट असता. मागीर दोन दीस जाताची मोबाईल नव कसं असं त्याच फोन करचे, त्याच मेसेज करचे, त्याच व्हॉट्सअप मेसेजेस म्हणून दिसता. So material happiness does give us happiness, but it's for a shorter duration. But Kedana, as Ankita told, Ami, when we try to find happiness within, त्या happiness, त्या खुशी, त्या एक सांगूक जायना त्या. It stays on for a much longer period. आतारी आमगेले दीक्ष घेतील दीस हांव केदन उडगास करते की कसं जल्लेलं म्हणून टिल नाव आय गेट गूज बम्स त्या पुरा उडगास जावन हा इश्ट जल्लेले गुरु महाराजांनी इश्ट सांगिले. सो दॅट गिव्स सो मच ऑफ जॉय. इट स्टील गिव्स मी जॉय आफ्टर 12 years. It's still giving me joy. And I suppose it will keep giving me joy. So तशी असता की when we try to find happiness within, it gives much longer. The duration of the happiness is much longer. And we are so very fortunate की आम्ही कोंकणीज आम्ही कोंकणी समाजांत तसची आमकां त्या पद्धती ऍक्च्युली देवा लोटू कनेक्टेड रावची पद्धती आमकां सान दुखून मेळत आयला. आमगे सगळाले घरा अशी असं की सांजे दिव लावचे वेळार बैसून आरती करचे भजन मोस्टली आमगे सगळ घरांतू त्या पद्धती असचीची. कितली की जना हांव मिंगड जना पळयता त्या पद्धती ना. द कनेक्शन विथ द लॉर्ड पळयता ना. आमी वी आर सो व्हेरी फॉर्च्युनेट की आमी कोंकणी समाजांतू आमी जन्म आयल्यांची ह्या पुरो पद्धती आमकां हे पुरो संस्कार पळय आमकां सान प्रायर दुखून मेळटा. सान प्रायर दुखून न्ही आमी आवसून गर्भ आसता पळय तेदन दुखून आमकां ह्या पुरा आमकां संस्कार मेळटा. वी आर सो व्हेरी फॉर्च्युनेट. आणि ह्याच विशयी आमकां मुखार सांगून दिवचे येतसची प्रवीण प्रभू स्पिरिच्युअल नेम हांगेल्या परंपरा दास प्रभुजी हांनी हिज होलीनेस भक्तिराघव स्वामी महाराज शिष्य हांनी. ही इज अवर टेक गाय. आमकां कसो इश्यूज असल्यार पळय इमिडिएटली आमी प्रवीण प्रभू कॉन्टॅक्ट करचे. प्रभुजी तसं करचे म्हणून इमिडिएटली. सो ही इज ऑलवेज इन माय फास्ट डायल पळय केन्नाय इज ऑलवेज देअर लायक. सो कसंय डाऊट आयल्यार इमिडिएटली प्रभूक निंगूचे वॉइस मेसेज करचे. I suppose it is with all of us, the Bhagavad Purana कोण असं की सकट जन हांगेल हेल्प घेता म्हणून. A very humble person is always eager to help anybody anytime. So हानी मस्ती ऍक्टिव्ह सेवा करता असची. हांगा मंगळुरांतू इस्कॉन कुडपू कट्टेंतू मिगेल दोळ्यान पळयला की कशी सेव करता म्हणून. तशी इस्कॉन मणिपालांतू ह्यांनी ऍक्टिव्ह असची. भागवत पुराणांतू ऍक्टिव्ह असची. हानी by profession he is an engineer, is working for Oracle. And या विषय आमकां मुखार सांगूक येतसची हांगेले बायलेल नाव सौम्या माताजी. सौम्या माताजी आमकां सगळे गुर्तची. दीक्षा नाव तांगेले सोनापुरी माताजी. हांक एक धूव आसा अपूर्वा. अपूर्वाले विडियोज तुमकां सुमार मेळ्ळ्यो पुरोची भागवत पुराण कोंकणी पोर्टलांतू हांगेले धुवेले विडियोज आसची. सो प्रभुजी प्लीज येयाची आणि ಸ್ವಲ್ಪ नॉलेज आमकां दियाची. हरे कृष्णा. Hare Krishna, Mataji. Thank you for the very sweet introduction. ह्या फोरमांतू केन ऑपॉर्च्युनिटी मेळता तेन्ना म्हाका मस्त खुशी येता की आमगेले समाज बांधवांतू एज वी नो अवर माताजीन सांगिल्लें म्हण की आमगेले GSB ट्रेडिशन कशें आसा आमचा अंदर गरबा आसतल्यानच आमकां संस्कार मेळते उरता. आमगेले पुरे फॅमिली ट्रेडिशन्स आमी सकाळ कसन पसून रात्री पसून आमी कसन एक ऍक्टिव्हिटीज करताची ताजे आमी देवाक सेंटरान दवरून करताचे. आमी केन्नाच आमगेले उत्सव पळयता कितलो आमी मोगान आमी देवाक उत्सव करचे. देवाक वनभोजन आनी देवाला अभिषेक आनी आमगेले विष्णू सहस्रनाम आमगेले कम्युनिटींतूची आता रामनाम जप चलते आसा. आमगेले गोकर्ण मठ स्वामी तुमी पळयता. सो आमगेले कम्युनिटींतूची देवाल नाव घेवचे, देवाल सेवे करचे
आणि तशीच ही समाज सेवे करचेवरे आमगेल्या कम्युनिटींतू हंतू असता आमगे कम्युनिटींतू असते. सो थँक यू फॉर द स्वीट इंट्रोडक्शन, and first of all I would like to thank Ankita Vetekar for such a wonderful session. मस्त स्पिरिच्युअली जाऊन व्हेरी ब्युटिफुली स्लाइड आणि प्रोफेशनली त्यांनी प्रेझेंट करा. सो आय वुड लाईक टू थँक हर ऑल्सो फॉर गिव्हिंग सच अ एनलाइटनिंग सेशन. And I would like to thank who all have joined today for this session. Usually असं म्हणतात की म्हळ्यार कृष्ण सांगता की हुनाम जन्मनाम ते ज्ञानवाम नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ. व्हेरी रेअर की एक बरे कम्युनिटीन तो आमगे जन्म जावचे, त्यानंतर आमकां संस्कार मेळचे आणि त्यानंतर आम्ही मुखार सरून आमगेले कशी आमगे जीवन चलोवचे. आणि तशीच कृष्ण भक्तींत येवन घेवन आयचे आमगेले सेशनान जावो, आमगेले कम्युनिटीन तो आम्ही सर्व्हिस कसो करताची तंतवरे आम्ही पळयता. इट्स व्हेरी इट्स व्हेरी रेअर ते आम्ही पळोवचे. सो अँड वन थिंग विच इज व्हेरी रेअर, लायक आम्ही पळयता डायमंड्स आर नॉट व्हेरी चीप. केन्ना डायमंड्स आमकां मेळटा ताची कॉस्ट वरे मस्त चड उरता. सो तशीच आम्ही सांगता आमगेले हांगा ऑडियन्स कोण कोण आयला तांणी वर व्हेरी सिलेक्टेड फ्यू अँड दे आर व्हेरी फॉर्च्युनेट अँड दे आर व्हेरी ब्लेस्ड. सो थँक यू ऑल फॉर जॉइनिंग अस टुडे. सो आज आमगेले सेशन आशिल्ले हॅपीनेस, हाऊ शूड आय बी हॅपी, व्हेरी ब्युटिफुली प्रेझेंट केला अंकिता वेटेकरान की वी आर आमकां भौतिक जावन वरे आमकां कसन मेळटा आमगे सुख, ते नॉट इनफ फॉर अवर आम्ही पळोवचे गेले आमगे जिवनांत. सो आम्ही पळयताच की एवरीबडी खंयचे प्रोफेशनांत उरो, सपोज आमगेले प्रोफेशन डॉक्टर जावचे उरो और इंजिनियर जावचे उरो और CA कसले फिल्डान गेल्यार अल्टिमेटली वी डू इट फॉर हॅपीनेस. कोणाकय विचार तांगेले प्रोफेशन्स डिफरंट उरयता बट तांगेले अल्टिमेट गोल हॅपीनेस उरता. खंयचे सांज चड जावन मांतार जावन पसून वरे आम्ही हॅपीनेस पळयता, कोणी डिस्ट्रेस पळयनाची. बट हे जगत कशी क्रिएट केला की म्हळ्यार अंत देव सांगता की हे दुखाले म्हणून. आता आम्ही पळयताचे आम्ही एक औषधालय गेले थंय औषध मिळता, आम्ही एक पुस्तकालय गेले थंय पुस्तक मिळता. तशीच देव सांगता कसन की म्हळ्यार हे दुखाले म्हणून सांगता. सो आम्ही तशें जावन हॅपीनेस पळोवचे ना हे जगतांत. जगतांत सुमार वस्तू आसा ते आमकां हॅपीनेस दिताची ना म्हणचे जायना. सो हॅपीनेस कॅन बी सीन बट इट्स ऑल टेम्पररी. सो एक स्टोरी उडगास येता. एक राज आशिल्लो, एक किंगडमाचो एक राज आशिल्लो, ताणें एक अनाउन्समेंट केलें. ताका संत की म्हळ्यार म्हाका एक वस्तू दियाची, ताच्यान हांव त्या वस्तूक पळयल्यार या वाचल्यार म्हाका हॅपीनेसांत वरे म्हाका हॅपीनेसांत वरे म्हाका खूश येवका आनी म्हळ्यार दुख्खांत वरे म्हाका सॅड जावचें ना. सो तशी एक कसन तरी वस्तू जावं कसन तरी एक हांड्याची म्हण एक तागेले एक प्रोजेक्ट सांगता. पुरो मस्त मस्त वस्तू हांडी ताची, बट तो सांगता की म्हळ्यार म्हाका हॅपीनेसांत हे वस्तू यूज जाता, सॅडान कशी यूज करचे म्हणून. सो तशीच मस्त लोकांनी यूज केल्या नंतर एक व्हेरी लर्नेड ब्राह्मण तांगे येता आणि ताका एक चीट दिता आणि ताका एक रिंग दिता. त्या रिंगार एक बरयल्लें उरता. तो कसं सांगता की म्हळ्यार ताजें कसं बरयल्लें उरता की म्हळ्यार तो तांणे किंगाल कंडिशन कसं आशिल्लें म्हळ्यार म्हाका हॅपीनेसांत आनी डिस्ट्रेसांत दोनांतू म्हाका म्हाका ते वस्तू पळयल्यार म्हाका खुशी जावका म्हणून सांगता, म्हळ्यार म्हाका एक रिलीफ जावका म्हणून सांगता. सो त्या रिंगार कसं बरयल्लें आशिल्लें की म्हळ्यार दीस टायम वील पास म्हणून सांगता. ते म्हळ्यार कसं म्हळ्यार आमकां सूख आसतना वरे तो ते रिंगा पळयल्यार दीस टायम वील पास, तेन्ना तो हंबल जावन उरता. सॉरोन तूं और ताका केन्ना दुःख जाता तेन्ना तो ते रिंगा पळयल्यार ताचेर बरयल्लें उरता दीस टायम वील पास. सो कसं की म्हळ्यार हे मटिरियल जगतांत अवैरतकू येते उरता, दॅट इज बरयल्लेची आमी कसं ते आमगे हातांतू ना. बट त्या सिच्युएशन आमी कशी पळयताची, ते एदुरसूच कशी, ते ताका आमी त्या सिच्युएशनार कशी आमी रिएक्ट करताची, तातूंतल्यान आमगेले मुखारचे डायरेक्शन आमकां मेळटा. सो तशीच ह्या मटेरियल वर्ल्डांतू आमी आमी आतां स्टुडंट्स जावन आसाची और वर्किंग प्रोफेशन जावन आसाची और कसनय आमी सेवा करते उरो, ते आमी आमगेले कर्तव्य जावन करता आणि आमगेले कर्तव्याक आमी हे करचे. सो आमी केन्ना देवाल सेवे वरे करता बट देवाल सेवे कर्तव्य जावन वरे करता. आमी कर्तव्य केन्ना करताची
आम्ही स्टुडंट जावन आसाची आमगे मेन उद्देश आता स्टडी करचे. सो युजली युथान कसं उरता की म्हळ्यार डिस्ट्रॅक्शन्स चड उरता. म्हळ्यार मोबाईल फोन आयला तो पॉकेटान तो डिस्ट्रॅक्शन्स उरता. मस्त बेनिफिट्स बरे आसा बट एज वेल एज व्हेरी डेंजरस थिंग्स अवेलेबल टू यूथ नावडेज. सो आमगे गोलार फोकस करून केन्ना आमी आमगे उद्देश करेक्ट उरता की तेन्ना आमी एक वन पॉइंटेड अटेन्शनान केन्ना आमी आमगे कर्तव्य करताची तेन्ना आमकां रिजल्ट्स आमगे हातांत उरना. देवाल हातांत उरता. रिजल्ट्स वी कांट कंट्रोल. सो तेन्ना आमगेले अंतरात्मान तो आमी सॅटिस्फाय जावन उरता. सो हॅपीनेस इज नॉट की म्हळ्यार आमगेले खोड बंगलो आसा होड एक 4-5 कार आसाची तांक हॅपीनेस उरता म्हणना. बट ते कोण इनर सॅटिस्फॅक्शन उरता तांकां ते हॅपीनेस केन्ना जावन उरता. आमी पळयता साधू सिंपल जावन आशिल्ले साधू वरे आनी हॅपी जावन उरता. सो त्या हॅपीनेस तांगेले भौतिक जावन कसं उरचे पावना बट स्टील दे आर हॅपी. तशें जावन स्पिरिच्युअलिटीन वरें कसं नाही ना जावन उरका म्हणना. वी डोंट हॅव टू रिनाउन्स एवरीथिंग अँड जस्ट म्हळ्यार बरी हेज मेंडिकेंट्स जावन उरका म्हणना. वी कॅन यूज एवरीथिंग फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. आमगेले एक बरे पदवी आसवे जर बरे जॉब आसवे बरे आमकां नॉलेज आसवे एवरीथिंग कॅन बी युटिलायज्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. श्रील प्रभुपाद केन्ना सांगताची आमगेले कसन आसा ते आमकी एवरीथिंग वी कॅन युटिलायज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. आमी पुरे लोकां म्हणके हे जगत टेम्पररी म्हण सांगेन पुरे सोन उरचे जावं हे मटेरियल आता वायट जाता म्हण सांगेन पुरे ताका सोन दवरचे तशें न्ही. एवरीथिंग वी युटिलायज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. आमगेले कसं कसं आमगेले क्वॉलिफिकेशन आसा इट्स लायक अ झिरो. आता आमी एक डिग्री प्राप्त केली ते एक झिरो ऍड जाता. एक आमगेले घर बांदलें ते एक झिरो ऍड जाता. आमी एक मुखार एक जॉब मेळ्ळे बरे जॉब मेळ्ळे ते एक झिरो ऍड जाते वता. आमगे लायफांत आमी कसं कसं मटेरियल अचीव करताची ते एक झिरो 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 ऍड जाते वता. बट ते आमी केन्ना देवा खातीर यूज करताची तेन्ना आमी एक वन ऍड केल्ले म्हणून घेता लेफ्ट सायड. सो केन्ना आमी वन्ना मुखार कितले झिरो ऍड करते वता पळय तितल्याची तेजी व्हॅल्यू चड जाते वता. सो तशीच आमगे जिवनांतू आमी कितले मटेरियली आमी गेन करताची ताजी वटू आमी केन्ना देवाक आमगे सेंटरान दवरून आमी उरताची तेन्ना आमगेले हॅपीनेस आसा पळय ते 10 फोल्ड्स मल्टिप्लाय जाते वता. सो तशीच आज आमी अंकिता वेटेकरान व्हेरी ब्युटिफुल एक्सप्लेन केलं की वी आर लुकिंग फॉर हॅपीनेस एट अ रॉंग प्लेस. सपोज आमगेले मटेरियल हॅपीनेस आसा पळय हे लिमिटेड उरता. सपोज म्हाका एक स्वीट इश्ट आसा म्हणजे हांव जिलेबी जावं गुलाब जामून इश्ट आसा म्हणजे हांव एक खावयता 2 खावयता 5 खावयता ताजे किंता चड खावचे गेल्यार आमगेले बॉडीची ताका कॅपेबल ना. सो वी हॅव ऑलवेज लिमिटेड थिंग्स इन अवर लाईफ वेअर मटेरियल थिंग्स कॅन गिव्ह अस हॅपीनेस. मटेरियल थिंग्स आमकां एक मट पसून हॅपीनेस दिवेत. बट त्याच नंतर आमकां केन्ना आमकां आमगे लायफांतू एक सिच्युएशन येता बट एवरी टायम वेन वी फेस एनीथिंग इफ वी रिमेंबर गॉड और इफ यू रिमेंबर कृष्णा इन अवर लाईफ कृष्ण सांगता की ही सुहृदम सर्व भूतानां पुऱ्या जनांक सुहृद जावन आसा. सो केन्ना आमी शेल्टर घेताची कृष्णा आल्यावर कृष्णा नाम जप करताची तशीच आमी आमगे कर्तव्य निमित्त जावन कर्तव्य करताची तेन्ना आमकां आमगेले सॅटिस्फॅक्शन इनर सॅटिस्फॅक्शन अँड इनर हॅपीनेस मेळटा. सो त्या हॅपीनेस आमकां खंयचेय वस्तू मटेरियल वर्ल्डाची दिवचे साध्य. तशी पळयता की आमी पळयता की खंयचे तरी एक वस्तू उरता ते वस्तूचे कोण मॅन्युफॅक्चर उरता ताची ताका नॉलेज चड उरता. सपोज खंयचे तरी एक मोबायलाक आमी यूज करता युजराक चड ते मॅन्युफॅक्चरार चड गोतूं. सो खंयचेय वस्तू उरो सपोज हांव एक वस्तू बिल्ड करता ताच्याक मॅन्युअल बरयता. सो त्या मॅन्युअलाक कशी यूज करता तशी यूज करता म्हळ्यार आय नो मोर देन वॉट द युजर वील डू. सो आमी खंयचे तरी एक फोन यूज केल्यार आमकां फोना बगी नॉलेज उरताले बट मॅन्युफॅक्चरान ताका मस्त डिटेल्स उरता खंयसन वॉयस यूज केला खंयसन कितले रेसिस्टर्स आसाचे कितले डायोड्स आसाचे पुरे तांतू ट्रान्सिस्टर्स आसाचे त्या पुरे तांकां इनर डिटेल्स तांक चड उरता. तशीच ह्या वर्ल्ड केन्ना देवान जगत केला तेन्ना बरोवनूच धाडला म्हळ्यार ताका एक मॅन्युअल केला. त्या मॅन्युअल इज भगवत गीता. सो वेन वी लिव्ह अवर लाईफ अकॉर्डिंग टू द मॅन्युअल केन्ना आमी एक आमगे जीवन आसा पळय ते देवाले कशी देवान कशी आमकां चल कमंड दिला तशें आमी चल्ल्यार आमगेले हॅपीनेस इज ऑलवेज देर फॉर अस. इट देर मे बी इम्पेरिमेंट्स वैरतो उरता जिवनांतू ते काही आमगेले कंट्रोलार उरना. बट आमी केन्ना आमगेले कर्तव्यनिश्ठ जावन आमगेले त्या स्टेजार कसं कर्तव्य उरता आनी आमी कशी देवान आमकां कशी
चलोसून दिवचे आसा तशी आमी देवाल स्टेप्सार चल्ल्यार आमी इफ यू लिव्ह अवर लायफ अकॉर्डिंग टू द भगवत गीता श्रीमद भागवतम तेन्ना आमगे लायफ सक्सेसफुल जाता. दॅट इज अवर इंटरनल हॅपीनेस. सो सो आज I hope that we all have gained some experience uh, from this session. आणि हांव आयिल्ले पुरा जनांक थँक्यू म्हणटा आणि धन्यवाद म्हणटा आणि तशी भागवत पुराण कोंकणीक नमस्कार मिगेलो तांणी म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिले एक सेशनाक इन्वॉल्व जावंक. सो थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण रेवती प्रभुजी, थैंक माताजी यू तुम्ही सो ऍड मच. करता काय? हरि बोल प्रभु. कसं ऍड करचोले तुम्ही ऍड करीत नाही. हरि बोल. थँक यू सो मच प्रभुजी. व्हेरी इंटरेस्टिंग सेशन ऍक्च्युली. तर मी सांगेल वरी आय एम रिमाइंडेड ऑफ अ स्टोरी कनेक्टेड टू द थ्री गोस. ऍक्च्युली अंकितान सांगेल पळय चैतन्य महाप्रभू. चैतन्य महाप्रभूले स प्राइम गोस्वामीज अशें न्ही तांगेले पुरं काम करताले मेन. सो त्यात स गोस्वामी तो तीन गोस्वामी दोन भाव आशिल्ली आणि एक तांगेले नेव्यू रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आणि तांगेले एक भावाल पूत असतं जीव गोस्वामी. हांनी तीन जण आसा पळय हांनी आशिल्ले कोंकणीचे. सो तेवे आमगेले एक परम भाग्य की चैतन्य महाप्रभूले कमांडर्स आशिल्ली तांणी आमची गेल आशिल्लीची. सो आमी आमची गेले तेदन दुखून कनेक्टेड आसाची भक्ती मुवमेंटान. सो एक पटी एक मनीस आसता इज व्हेरी पुअर आणि घर चलसून ओरका सम ದುಡ್ಡುನ ಹಾತಾರಿ ದುವೆಲ್ ವರ್ಡಿಕೋರ್ಕ कशी चलोचे म्हूण एक टेन्शन आसता. सो तांकां कोणकी सांगता की वचून रूप गोस्वामी मेळना कसल्याक तांणी इज अ व्हेरी ग्रेट साधू तांणी तुमकां गायड करू पुरोची म्हूण कोणकी सांगता. सो इफ आय एम नॉट रॉंग रूप गोस्वामी नो प्रवीण प्रभू और म्हाका दोन्ही बाबा वाले एक पटी कन्फ्युजन जाता रूप गोस्वामी की सनातन गोस्वामी म्हणून. बट टू माय नॉलेज इट वॉज रूप गोस्वामी. सो रूप गोस्वामी लागीं वतात चितांनी आणि सांगता की हांव मस्ती कश्टार आसा तुमी म्हाका वाट दाखोवका अशी तशी म्हणून. रूप गोस्वामी आयकताची वय एशी पुरा कश्ट आसा वय दुवेल वाडी कोरका वय. मागीर सांगता की ओते पडले डस्टबीन आसा एक ओते वय डस्टबीन आसा थंय हांव एक फातर उडयला. ते फातर एक्चुअली पारसमणी ते पारसमणी म्हळ्यार कसं आसता कसले मेटलाक अशी आपल्यार पुरो इट टर्न्स इंटू गोल्ड. सो बस ते पारसमणी काडी आणि ते कसं कसं मेटल की तांकां पुरा तूं गोल्डाक कन्वर्ट करी मागीर ते वीक आणि दुड्ड मेळटा तुगेले चलसून घे तूं घरा खर्चा काडी दुवेल वाडी करी अशी. म्हाका भारी खूश जाता वय म्हूण धांवता आनी वचून पळयल्यार वय ते फातर पळोवन आसा काडटा आणि सनातन गोस्वामी वे प्रभू ओके सनातन गोस्वामी. That's what I get confused. Sanatan Goswami actually is the elder brother. Rupa Goswami is the younger one. Yes. So धावून वता हा म्हाका पारसमणी मेळ्ळे now all problems are solved म्हणून. बट एट द बॅक ऑफ द माइंड चलता आसा या इतली लायक म्हण जाल्यार हांनी कसल्या उडयली म्हणून. तो वत तो आपल्याला कस कसं प्रॉब्लेम्स की पूरा सॉल्व करता बट ये क्वेश्चन चलता राखता. एक पटी आमकां जाता ना मिगेल मस्ती जाता ते कसले कोणाला एक नाव पट्टन निवड आसना मग ते कीड इशी म्हणा तशी बेसता कसं नाव कसं म्हणा निद्दूच्या तर जायना त्याच किडी मातांत. सो तशी ह्या मनशाक केन्नाय त्या किडी की कशी कशी ते इता तांणी उडयल्या इतले लायक जाल्यार कसले उडयल्या. सो फायनली दिसान वापस वता की प्रभू तुम्ही सांगायची हे कसल्याक इतले प्रेशियस स्टोन तुम्ही कसल्या उडयल्या म्हळ्यार तुम्ही तुमकां हाजेन मस्ती पुरा यूज करीत आशिल्ले मू भांगर करीत आशिल्ले आनी ते विकून मस्ती पुरा करीत आशिल्ले तुमी कसल्या उडयल्या. तांणी मस्ती हासताचे म्हाका अवश्य ना हेजे पारसमणी घेवन हांव कसल्या कोरका या पुरा म्हाका एक फातरोची ते म्हाका पारसमणी म्हणल्यार तो फातरोची हांव कसा कोरका. मनीस म्हणटा अयो इतले इतले पुरा मिगेल पुरा प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले म्हाका पुरा एक मिगेल पुरा प्रॉब्लेम सॉल्व जावन धुवेल वर्डीक तार फिक्स जाल्ले आनी तुमी अशी उलयतात. आनी म्हणाली म्हाका पळय म्हाका जे अवश्य ना इत म्हळ्यार म्हाका कळला रियल आमगेले धन आमगेले जिवनाक कसं म्हूण म्हाका कळला म्हाका हेजे पुरा अवश्य ना.
वय रियल धन कसं तवळली म्हाका सांगून दियाची, म्हाका त्या खुशी पावका म्हूण सांगतना तांणी ताका सांगून दिताची की देवाल नांव घेवका, देवाल नांव घेतल्यार एक अशी खुशी मेळटा पळय ते आनंद आनी खंयच्यानूय मेळना म्हणून तांणी मागीर तांकां सांगून दिवचे ते मंत्र महामंत्र तांकांय दिवचे आनी तो मनीस मागीर रियली हॅपी जाता. सो सॉरी फॉर टेकिंग सो मच ऑफ टाइम. वी विल गो टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट. आम्ही एक राउंड जॉब करतली जी. कोणाकय कसले डाउट असल्यार यू कॅन पुट इन द चॅट बॉक्स और यू कॅन थिंक and keep it, and we will have a question and answer session later on. Next एक राउंड जॉब करूक आमगेलो टू अस भूमिका पे. प्लीज स्टार्ट करायची भूमिका. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम. कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण 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 राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 कृष्ण 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 राम कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Ram हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा धन्यवाद भूमिका भूमिका आज सकाळी सांगला भूमिका ना म्हाका नेट इश्यूज आसा माताजी म्हणून जाल्यार इथे नेट इश्यूज आशिल्ले अंतूय तिने येवन एक राउंड जप केला थँक्यू सो मच भूमिका अशी येता राव प्रत्येक यूथ सेशन जॉईन करका म्हणून निमगून घेता थँक्यू सो मच आज सकट जॉईन केलेले सकट जनाकय धन्यवाद अशी आमकां एनकरेज करता राब्याची जॉईन करता राब्याची म्हणून सांगून घेता
I don't think most of them have left. So कसले questions ना म्हणून हांव लेखता. So आमी हांगा conclude करूया. नरसिंह वंदन करून. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपूर्णवक्षः शीलटङ्कानखालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहा मदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखा अद्भुत शृङ्गा दालिता हिरण्यकशिपु तनु भृङ्गा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद भक्त प्रह्लाद जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा श्री श्री श्रील प्रभुपाद की जय भक्तराज सॉरी श्रील गुरुदेव की जय और प्रेमानंद हरि हरि बोल थैंक यू अंकिता थैंक यू प्रवीण प्रभु जी थैंक यू सो मच हरे कृष्णा